रिवोणा गांवच्या शिगम्याची सोमारा सांगाता जाली। गांवकारांनी शिगम्याचे जायते पारंपारीक नाच तांच्या शिगम्याच्या निमण्या दिसा सादर केले। फाटल्या बिरेस्तारा रिवोणा गांवांत आपल्या पारंपारीक पद्धतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। शिगम्या बरोबर पौराणिक कथांचेर आदारिल्लीं नाटकां ह्या गांवचे लोक शिगम्याच्या दिसांनी सादर करता। रिवोण गांवच्या शिगम्याची खासियत म्हळ्यार तालगडी खेळ। शिगम्याच्या निमण्या दिसाक रिवोण गांवच्या लोकांनी तालगडी खेळां सयत शिगम्याचे सगळे खेळ सादर केले।